అయితే పట్టి आणि पोतपोतून आम्ही त्या काय वसूल करतोय ना అంటే పాయింట్ మార్పాలి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ कॉल करतो बायना फिश मार्केट आम्ही सगळ्यांना म्हणता अख्खे वास्तूकार म्हणता की बायना फिश मार्केट आसा म्हणून पूण आयज तुमी ती बायना फिश मार्केटची परिस्थिती पळयलेली आसा हांवें ऑलरेडी चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट केलेले आहे चेअरपर्सन हांगा मुद्दम इन्स्पेक्शनाक येयल्लेले आसा विथ आपले म्युनिसिपल इंजिनियरांक घेवन आनी आमी सगळे कावन्सिलर येयल्लेले आसा खरोखर ते बायना फिश मार्केटाची परिस्थिती एकदम बिकट जाल्लेली आसा तुम्ही पळयल्या ते वयर पत्रे फुटलेले आहा पोवता आयज आमी अशें म्हणटात की हांगा न्यू जिसुरातून न्यू फिश मार्केट जावपाचें आसा तेजी स्टेटस मातशें म्हणजे तेजें स्टेटस तुका सांगूंक सोदता म्हणल्यार आयज आमी जो न्यू प्लानिंग केलो खरोखर बरो प्लानिंग केलो जिसुरात पूण ताका फाटल्यान थोडी जागा आहा 180 स्क्वेअर मिटर काय 100 स्क्वेअर मिटर आहा ती एक्वायर करपाक जाय ताका लागून खंयतरी पयशे उरलेलो आसा आतां आमच्या म्युनिसिपल इंजिनियरान सांगलां की आपूण स्टेटस काडून फाल्यां पासून आमकां स्टेटस सांगतलो कितें जाता समज तें जाता जाल्यार आमी वेल्यान करून आमचो प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हरतले विथ द हेल्प ऑफ जिसुरा मिनिस्टर आमचो अर्बन मिनिस्टर बाबा विश्वजीत राणे सांगून आमी तो मार्केट आमी कंप्लीट करपाक लायिल्लो आसा इतलेंच न्हू जाल्यार समज तो प्रोजेक्ट समज डिले जाता जाल्यार आमी हांगा जे स्टेटस जे आहा पळय वेरी शेबी कंडिशनान आहा पळय ते खंयतरी आमी क्लीन करपाक ठरयलेलें आसा बारीकशें रिनोवेशन करपाक ठरयलां आनी ते रिनोवेट करतले आयज हांगा फक्त 4 फिशर फोक्स आसा 4 नुस्तेकारां भयणी आमची हांगा नुस्तें विकता आनी बायना एरियन वाठारांत खूब कडेन भायर रस्त्याचेर बसलेले आसता आनी आमी आतां डिसिजन घेतलेलें आमचे चेअरपर्सन इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा आपल्या इन्स्पेक्टराक की जे भायर नुस्तेकारां बसता बायना तांकां आमी पयलीं वॉर्निंग करतले आनी वॉर्निंग करून सुद्दां ते बसले जाल्यार तेंचे आमी सगळे पाटे उखलपाचो ठरयलेलो आसा ज्या कारणान समज तांकां काडले जाल्यार हांगा जागा आसा फिश मार्केटान जागा आसा तांकां सुद्दां आमी अकोमोडेट करपाक हांगा रेडी आसा हांगा फक्त 4 जाण आसा आनी सगळे बायना वाचल्यांक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की भायर जी नुस्तें बसता तेंचे कडेन तुमी घेवन नाका फिश मार्केट आसा बरें आहा आनी जी फिशर फोक्स आहा पळय ती आमची खूब वर्सां सुद्दां हांगा बसलेली आसा तांकां आमी ऑपरेशन जावपाक जाय फिश मार्केट आनी त्या कारणान आमी जे सरावंडींग भायर बसता पळय ते आतां बंद करपाचें आनी बंद करतले डस्टबीन आता डस्टबीन आता खूप प्रॉब्लेम हांव ह्या डस्टबीन केव त्याच्या बद्दल हांव म्हाज्या मॅनिफेस्टोन ऑलरेडी घातलेलो आसा की ही केव हांव काडटलो म्हणून आमी ऑलरेडी अल्टरनेटीव प्लेस आमी आयडेंटिफाय केल्लेली आसा त्या दिसा इलेक्शनाच्या 2 दीस पयलीं आमी ऑलरेडी हांगा ती क्रेन सुद्दां हाडलेली काडपाक लागून वयर हाय टेन्शन वायर वयता म्हणून ते आमकां काडूंक गावोंक ना पूण येता ते चवथ जाल्यार आपण म्हाका दिसता विदीन आफ्टर चवथीक आपण 10 ते 15 दीस शिफ्ट जातले आनी ते म्हाजे मॅनिफेस्टोन जो पॉयंट रावला पळय तो एक हांव क्लियर करूंक सोदतलो 100% डान्सपोर्ट क्लियर करतलो यो बाबा आयज तुवें इन्स्पेक्शन केलां हांगा तूं आनी दीपक वांगडा येयले वॉट आर प्लॅन्स फॉर द म्युनिसिपालिटी फॉर फीश मार्केट बायना फीश मार्केट हो पयलींसान आहा जायते वर्स जालें हांव चोयता तो ल्हानपणासून हांव बायणेचो जागो एक्वायर करपाचो ताका लागून तो ताका लागून पयलीं आमी आमच्या इंजिनियराक उलयलो एमीक उलयलो ते फ्रेंड्स सांगून दिना फ्रेंड्स सांगता की समज ते बेगीन जाय जाल्यार आमी ते रिपेर करचो एक 5 लाखाचें कितें एस्टिमेट जातलो म्हणटा तो रिपेर करून घेवचो आनी तो हे बायना फीश मार्केट आमी लोकांक दिवचो सांगूंक सोदता की तुमी येयाय भितर आनी ही मार्केट फायल रिपेर जाल्यार ती मागीर परती रिपेंड जातली की आमकां मार्केट रिपेर मार्केटान हाडूना म्हूण आमी रिपेर करतून मागीर तांकां चान्स दिवपाना कित्याक एक फावट भायर मागीर तांकां बसपाक बी भायर दिवपाना हें म्हणजे स्टेटीक